अंदू वर्सा 15 ऑगस्ट आनी गोकुळाष्टम दोन्ही एकाच दिसाक आयिल्ल्यान सावयच्या सरकारी प्राथमीक शाळेन आयज डबल मजा आशिल्ली। सुरवातीक झेंडावंदन जालें। ये मेरा इंडिया, ताच्या उपरांत भुरग्यांनी आपापली भाशणां केली। नमस्कार, माझे नाव भूमी नायक नार्वेकर। आमच्या देशा खातीर जाणी ज्यांनी बलिदान दिला त्यांना आम्ही नमन करूया। आम्ही खूप शिकूया, वर जाऊया आणि देशाचे नाव वयर काढूया। बोलो भारत माता की कोण म्हणटा की सरकारी प्राथमिक शाळेन शिकपी भुरगो इंग्लिश उलोवपाक फाटी आसता? हांगा भुरग्यांनी इंग्लिशींतल्यानूय भाशणां केली। got its independence on 15 August 1947 after a hard effort. India got freedom on this day 1947. It is the national festival of India. This day in 1947, India became independent from British rule. ह्या वयाचेर भुरग्यांनी प्रेक्षकां मदल्यान मुखार येवन भाशण करप हेच खूप महत्वाचें आसता। तो मदीं उरू वा चुकू। 15 ऑगस्टाची भाशणां जाल्या उपरांत सगळीं भुरगीं राधा कृष्णाचो भेस करपा खातीर गेली आनी सगळे पालक एकठांय जावन दही हंडीची तयारी करपाक लागले। सुरवातीक बालवाडीच्या भुरग्यांनी नाच केलो, उपरांत प्री प्रायमरीच्या आणि मागीर प्रायमरीच्या भुरग्यांनी। आणि सगळे जाल्या उपरांत खरी खास मजा आशिल्ली ती हंडी फोडपाची। ह्या वेळाचेर तर भुरगीं हंडी फोडटात, पण हंडी फोडपा खातीर तांचो फोर्सूच पावनाशिल्लो। पण शेवटी हंडी फोडली आणि तातूंत भितर जे कितें मेळटा तें पुनोवपाक भुरगीं बिझी जालीं। पूण यादीन उरपा सारकी ही गोकुळाष्टम आनी 15 ऑगस्ट आयज भुरग्यांनी मनयलो। सगळ्यांक 15 ऑगस्टाची आनी गोकुळाष्टमीची हुनहुनीत परबी।